मया बिचोले हांगा जाल्ल्या धक्को दिवपी घडणुकेंत एका मनशान कुटुंबीक वादान आपल्याच भावाचो खून करपाचो यत्न केल्ल्याच्या आरोपा खाला अटक केला। 41 वर्सां पिरायेच्या संजय मायनकर ह्या आरोप्यान 29 मार्चाक राती उशिरा आपल्या धाकट्या भावाक सागर मायनकर हाचो हल्लो केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। सागरान संजया खातीर दार उगडूंक ना तेन्ना हो वाद सुरू जालो आणि हिंसक झगडी जाली। ह्या झगड्या वेळार संजयान सागराक पोसकून मारले अशें म्हणटात। पिडेस्त गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिचेर बांबोळे हॉस्पिटलान उपचार चालू आसा। पुलिसांनी BNS 2023 च्या कलम 109 खाला गुन्यांव नोंद केला। संजय मायनकर हाका 30 मार्च सकाळी 9 वरांचेर अटक केला। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।